देवाक साकोळ्याक आनी वयलो होतो आमचो खडपेश्वर देवाक हांकां हांव नमस्कार करता, कित्याक त्यांच्या आशिर्वादांनी आयज ही हो न्हिदलोलो खाटीचेर आनी तेजी बायल नुस्तेकार येता म्हणून भायर गेली धांवून. नुस्तेकाराक लागून ती सुटली, कित्याक ती किचनान आसली. किचनान सगळे आख्खे तेजे हें पडला, पारे बिरे सगळे पडले आनी ती थंयच आसली. ती सालवार थंयसर आनी हो न्हिदलोलो. आनी हो न्हिदलोलो म्हणजे जागो आसलो मातसो. तेणी पांय कवळ्या म्हणजे तेजे पांय सालवार नाल्यार होय बाबडो वचपाचो. सपोज तर ही रातचें कितें जाल्लें न्हू, तेंची फॅमिली म्हाका दिसता तेंची दोगांय भुरगीं चेडवां बी सगळीं थंयच न्हिदतालीं, एकाच रुमान सगळीं. कितें जाय तें सांगून जाल्लें, देवान तसलें करूंक ना. दुसरें आतां इतलें जालें तेजें पळय, आख्खें घर तेजें डॅमेज, कांयच ना. 5 पयशाचो व्हॅल्यू ना हे घराक, आख्खें घर मोडचें पडटलें. तेन्ना लास्ट टायम आतां बांदकारवाडे आमच्या पिलिंबी फ्लड जाल्ले, एक फ्लड जावच्या पयलीं आनी एक झाड पडलें सावरीचें. गोवोरमेंटान कितले दिले ताका, वयर दिले ताका पयशे 20,000. घराचो व्हॅल्यू ऑलमोस्ट 40-50 हजार जाल्यार 1 लाख. सगळी पत्री 2-3 रूम गेले हेजे, टीव्ही गेली, फ्रीज गेली, एसी गेली, जाल्यार गोवोरमेंट तांकां कांयच दिना. आयज आतां हें घर मोडलां, ऑलमोस्ट 10 लाख म्हाजे घराचे आहा. कोणी फारीक आतां गोवोरमेंटाक हांव सांगता, इतले पळय तेंचे डॅमेज जाल्या, तेंची भांगरां बिंगरां सगळे भितर. भांगरां सोडून घाल, भांगरां सेफ उरतली, पूण तेंचे फ्रीज, वॉशिंग मशीन, टीव्ही, कंप्युटर, इंटरनेट सगळे गेले. कांयच दिवचें ना. गोवोरमेंटाक आतां तेणी आतां तलाटी सकाळी फुडें तलाटी येयलो. तलाटीन सांगलें ताका कितें, आपूण आपणाचो रिपोर्ट घालता. तलाटीन ऑलरेडी रिपोर्ट घातलो म्हणजे तेणी आजून हें दिवंक ना, रिपोर्ट तेणी फोटो बीन घातल्या. म्हाका दिसता सीएमान, आमच्या ऑनरेबल सीएम आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, हेणी हांकां ऑलमोस्ट 10 लाख तरी ना. हेजें घर आख्खूय मात्तूय ना, घर मात्तूय ना. तुमी पळयल्यात, घर मात्तूय ना. ते सगळे मोडचे पडटले. आनी आतां सद्या तांकां रस्त्याचेर खंय तरी रावचें पडटलें, नाल्यार तेच्या आवय बापायच्या घरान रावचें. आतां तेजी जॉयंट फॅमिली, आनी एकलो भाव आहा ताका दुसरो, आनी तेंची फॅमिली भितर आनी तेजे आवय बापूय आहा. धाकटें घर आहा तेंचें, भाटकाराचें, मुणकारा हितून रावता न्ही ती आतां सगळे भितर थंय रावून कांय जावचें ना हांकां. तेन्ना सीएमान तांकां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 10 लाख तरी दिवंक जाय, कित्याक आख्खे काबार तेंचे हांगा कांयच ना. तुमी पळयल्यान हे हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता. आनी आमची MLA दिलाला कितें जालें की सोमती धांवता खंयतर, सीएमा कडेन धांवता जाल्यार आनी हेजे कडेन धांवता. एसेंब्ली सुद्दां तेणी उलयले. आयज तेजो मनीस कळना फुडें हांगा पावलो पळय, स्टाफ तेजो हांगा पावलो, आनी तेणी फोन एसेंब्लीन म्हाका दिसता उलयले दिसता. आनी सीएमान हेंचें आयकोन घेवपाचें. आनी असलें आमकांच न्हू, तुवें आतां ह्या दिसांनी पावस हो पडला, आख्ख्या गोंयाक आंटी वदो एकली म्हातारी येयल्ली, आख्ख्या गोंयाक कोणाची झाडां, कोणाची घरां, कोणाचें हें केलां, आमकांच न्हू आख्ख्या गोंयान पळय कितें जालां. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांकां दिवपाचे हे पयशे. तेणी आतां 25,000 सांगले झाडां कातरपाक 25,000 दिता. आमकां आतां म्हाज्या त्या 17-18 वर्स पयलीं दिल्ले तेणी 12,000 आनी मागीर सांगलें तेणी 20,000 आनी आतां सांगलें 25,000. आमच्या अकाउंटार अजून एकूय पयसो ना पंचायतीच्या. आनी 25,000 हे झाड आतां हे कातरून झाड घेतलें म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 40,000. एक सायलो आनी एक हो आहा आतां बिल्लो माड 40,000 घेतली एक. तशी रस्त्यार कितली झाडां आहा. काल पळय तेणी फक्त एसेंब्ली आसता पळय तेन्ना एलक्यू मागतात ते, फक्त स्वता येता कोणाक सेक्रेटरीक आनी क्लार्काक, तांकां घालता त्रासान थंयसर. आनी मामलेदार आनी हो BDO ते धांवता सगळे मात, आनी आमचे क्लार्क आनी सेक्रेटरी धांवता फाटल्यान तेंच्या. अर्जंट 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 असलें अर्जंट. तूं पळोवशी आमच्या हॉलीक्रॉस इस्कॉला कडेन वच. जे झाड पडलेले आसा तेचे कितें 11 सुमार असो पावस आनी वारो असो येयलो, त्याच टायमार ते पडले थंय. आनी भितर तो महेश कलंगूटकर आसा ओनर पळय, तो खाटीर न्हिदलेलो आनी तेची बायल नुस्त्याकार येयला म्हणून ते भायर येयले. त्याच टायमार तो पडलो थंय. कसले झाड? ते सायल्याचे झाड आनी हे आसा आनी कितें बिल्लो माड ते दोनूय वांगडाच पडले. कितें डॅमेज बिल्लो माड तो कोण सायडीची शेजारी आहा पळय तेंच्यांनी म्हाका समजत तेन्नाच कॉल केलो झाड पडलें आनी भितर ती आसा म्हणून. जाल्यार तो महेश कलंगूटकर भितर न्हिदलेलो, तो नायटी घातलो दिसता आनी तो बेडीन न्हिदलेलो. बायल ती भायर येयल्ली. देवाच्या कृपेन ती दोगांक ताका मातशें लागलें तरी, तो पारो मोडला आनी मातशें तेच्या पांयार पडलें. ती बायल भायर आसली ती देवाच्या कृपेन एक बरें जालें. कितें कितें डॅमेज जाल्लें आसा सद्या? तेंचे ती कबड बीन सगळें पारे बिरे सगळें मोडले, पत्रेय गेले सगळें, थोडे सामानूय थोडे कितें कितें सारकें मोडलें. कितें इलेक्ट्रॉनीक वस्तूय सगळे वस्तू आसले. म्हणजे टीव्ही एक तिकाय लागले दिसता, टीव्ही 2 टीव्ही आसले ते
कबड बीन ती 2-3 कबडां मोडल्या तेंची सारकी. टोटल लॉस किती? टोटल लॉस अरावंड 5-1 लाख तरी जातलोच कित्याक सगळे पारे ती जाल्यार तेंचे सारकेच गेले, तेणी बंटिनूय पयले आनी पत्रे बित्रे सगळे गेले. फुल रूफ जो आसा घराचो तो डॅमेज जाल्लो आसा आनी वॉल पडलेले आहा. वॉल 3-4 वॉली ते गेल्यात सारके, मोदी एक त्यो मोडल्या ती साडीतली फाटली, तेजी खाट मोडल्या, कबडी मोडल्या, टीव्ही गेल्या आनी इलेक्ट्रॉनिक्स थोडे सामान आनी किचनाचे थोडे कितें सामान मोडलें. माझे मात्र मुखर्जी काळांगूटकर. कितें जाल्लें आनी झाड पडला खंयच्या टायमार कितें जाल्लें? ते इकल्या टायमार तेन्ना पावस येयलो नेटान, वारो येयलो खूब आनी रावंक जायना पळय तो झणझणीत आनी तो हांव हें जावन पडलो, तो चेडो आमचो हांगा भितर न्हिदलेलो आनी बायल तेची थंय भायर आसलेली, तरी बरो तो सालवार की हांगा हें मोडोन तेचेर पडोंक ना, पडले पांयान तो शिरकालो थंय मातसो, मागीर तो काडलो तेंच्यांनी कोणी, आमी ना घरा कडेन कोण, आमी थंय आसल्यो. अच्छा, कितले नुकसान अशें दिसता घराचें? आता घराचें म्हटल्यार म्हाका दिसता 5 लाखा वयर वयता. 5 लाखा वयर जाला. अच्छा, चेड्याचें नांव? महेश मातरू काळांगूटकर. महेश कलांगुटकर. ओके. शिवोली सोडये मायना हांगासर सकाळी 11 वरांचेर एक वादळी वारो, त्याच बरोबर एक असो हेवी पावस येयलो आनी त्या कारणान महेश कलांगुटकार जो शिवोले मायना हांगासर रावता त्याच्या घराचेर एक भिल्लो माड आनी त्याच प्रमाणे एक सायल्याचें झाड जे आसा ते अकस्मात घरार पडलें. जेन्ना हे दोन्ही झाड घराचेर पडले तेन्ना बरेचशे ह्या घराचें लुकसाण जाल्लें आसा. लकीली महेश कलांगुटकार आपल्या रुमार खाटीचेर न्हिदलेलो आनी जेन्ना हे झाड तेंच्या घरार पडलें तेन्ना तेंच्या घराची रुमाची जो वॉल आशिल्ली ती कोसळून तेंच्या आंगार पडली. खरें तर तेंच्या पांयाक बारीकशी अशी इंजरी जाल्ल्यो आसा आनी तेंची मिसीस जी आशिल्ली ती भायर आशिल्ली. भुरगीं तेंची स्कुलान गेल्लीं म्हणून बाकीच्या लोकांक कांयच जाल्लें ना. ह्या इन्सिडंटान तेंचे बरेचशे नुकसान जाल्लें आहा. इलेक्ट्रॉनीक वस्तू तश्योच घराचे जे रूफ आसा ते टोटली डॅमेज जाल्ले आसा. तेन्ना आमी तांकां विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की चडावून 5 लाखाहून चड अशें तेंचें नुकसान जाल्लें आसा. थंय जाग्याचेर पंच मेंबर, सरपंच तशेंच तलाटी येयले आनी तेंच्यांनी रिपोर्ट जो आसा तो व्हिडिओकूय दिल्लो आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया महेश कलांगुटकारा कडल्यान की ह्या सद्याची अपडेट कितें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर.